Page number 5, A10. बापाचे आणि आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांस मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या करण्यांक एक परिणाम आसता वायट करण्यांक वायट परिणाम आनी बऱ्या करण्यांक बरो परिणाम क्रिस्तांवां कशी आमकां सगळ्यांक एक लेखीचें आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक उलो आसा आनी आमच्या घडण्याच्या परिणामाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा आयचो आमचो विशय जावन आसा संवसारांत तुमी बांदशान तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो स्वर्गार तर आमी तेवे एकठांय करतले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो कर्म्यो करून पेल्याचो मोग करून प्रमाणीकपणान जिवंक प्रयत्न करूंक फावो असलें देखीचें जिवीत जिवंक आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेक मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोड कोपिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो प्रेम जाणून सांगता मनाची तोंडान चालू वायट कागार आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो घरात हो म्हजो घरात हो म्हजो गोड घरात ह्या पासत भाग्य सदांच आमकां बरी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर महिमा देवाक उंच सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेश्वरा देवाक सर्गीच्या हृदयाक सुपदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या कर वैभवा पासत आमी तुका आपणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडलाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे नेमीत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थना देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावन पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणान पुस्तकांतलें वाचप. सोबेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुतान हांवें तुका इस्रायलाच्या वराण्याचो दाखोवदार नेमला. म्हजे तोंडांतलें तूं उतोवन आयकताय तितलेय फावटी म्हजे नांवान तांकां शिकताय. मोठ्या मनशान तुजेर आतां मरोन पावलांच. कुशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी पट्ट्या मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो पट्टो मनीस आपल्या पट्टेपणाक मरतलो, पूण ताची रक्ताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडून आनी जीत बदलून तूं ताका शिटकायशीत आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या पट्टेपणाक मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर घे. आमचो जबाब जातलो, आयज तुमची काळजां दारून दवरूं नाकात. म्हणया आयज तुमची काळजां दारून दवरूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिवसूया. तो तीर पडोवप आमचो थारो, ताका वखाणुया. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून दवरूं नाकात. सोरपट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो, आमी सगळीं ताची फौजां चोरपाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून दवरूं नाकात. मेरबाग आनी वरोण्यांक मेसाक केल्ले तशें तुमची काळजां फातरावरे दारून दवरूं नाकात. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून दवरूं नाकात. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाका. पेल्याचो मोग करता ताणें सुमूर्त पाळली. पुर्दुबार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा करूं न्हय, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडे करिना, म्हणटच सुमूर्त सगली मेळून मोग. देवाचे उतोरे. उद्गाराक उबी रावया. देव बाप आसलो जेजू सोबेक खुबसार आपले बेगीन परतून घेवच्याक संवसार मनशांक आपले बेगीन हाडूंक आतां धोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजे कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगांक व तेगांक दोगांयांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक पळय. सोबेक आयकना
आयकना जायत जाल्यार तो अणभावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलोच वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप बी तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वा तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें कोंकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या तिनूय वाचपांनी आमच्या कोडण्याच्या परिणामाचेर लक्ष घालतले आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत देव एजेकियल प्रवाद्याक एका पारेदार वॉचमॅन सर उत्ता. ह्या 33व्या आवेस्वराचे सुरवातेक आमी वाचीत जाल्यार आमकां एका पारेदाराच्यो जबाबदाऱ्यो कितें त्यो मेळटात. एक पारेदार जेन्ना कितेंय वायट येवपाचें आसा वो कोण दुस्मान आयला जाल्यार आदी फुडेंच शाराच्या लोकांक कळोवंक ताचो कायदो जावन आसा. आनी तो तर अशें करिना जाल्यार ताका ताचें फारीकपण उपरांत भोगूंक पडटा. देव हें मनांत दवरून एजेकियल प्रवाद्याक एका पारेदाराक सर कोत्ता. जेन्ना देव ताका नश्ट्या मनशांक शिटकावंक धाडटा आनी तो तर ह्या नश्ट्या मनशांक ही शिटकावणी पाठयना, तेन्ना देव ताका नश्ट्या मनशाच्या मोंडाचो जबाबदार करतलो. ताणें तर त्या नश्ट्या मनशाक शिटकायलें जाल्यार ताची जबाबदारी ताणें पुरी केली आनी ताका शिक्षा भोगूंक पडची ना. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू रोमकारांक बरोवन तांकां सांगता, कोणाच्याच कसल्याच रिणांत रावूं नाका, पूण एकूच रीण आसूंक जाय आनी तें म्हणल्यार मोगाचें रीण. पावलू आमचे मुखार जेजूची व्हडांतली व्हड शिकोवन दवरता. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या वेल्याचो कर. जर कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. जुवांवाच्या पयले चिटीन आवेस्वर 4 आनी 8 वळीन मेळटात. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सगळे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सगळे संपाटणेक पावता. जुवांवाचे पयले चिटीन आवेस्वर 4 वळी 12 मेळटा. असलें तर आमी मोगाचें जिवीत जियेल्यार स्वर्गार तेदे आमी जरूर एकठांय करून पावतले. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां पेल्या सगळेंच आमचो संबंद बरो दवरून आदार दिता. तो आमकां सांगता, जेन्ना आमचो पेलो आमचेर कितें आड करता तेन्ना आमी आमचेच भितर ताका वा तांकां शिटकावंक जाय. तरी आयकना जाल्यार दोग वा तेग जाणां सांगाता साक्षीदार कशें व्हरून आमकां सुचयता. आमचो पेलो जरी तर आमकां आयकना जाल्यार जेजू ताका सोबीत वर म्हणटा. हांगासर जेजू आमकां त्या पेल्याक इगोर्जेंत हाड म्हणना, पूण ताका समुदायाक बसोवन त्या काळार वयली पवित्र सभा सांगाता मागणें करून भावपणान हो प्रस्न सुटावो करून फरमायता. तरी पूण तो आयकना जाल्यार ताका 2 वसूलदारा भाशेन वागपाचो. पूण आमी जाणात की जेजून केन्नाच बातम्यांक सोडूंक ना. मातेव आनी जाकेव 2 वसूलदार आसले आनी जेजून तांचें जिवीत बदल्लें. तो आपलें जिवीत बदलतलो म्हूण भरवंसो दवरूंक गरजेचें. ताचे उपरांत जेजू आयचो आमचो विशय आमचे मुखार दवरता. संवसारांत तुमी मानशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. हाचो अर्थ कितें? जेजूच्या भोगसण्याक शीम आसा तर आमच्या म्हणूंक जाता की आमचे संबंद जे आसात आमच्या पेल्या कडेन
ह्या संवसारांतूच न्हय पूण सासणाक उरपाचे म्हणटच ते आमी सुटावे करूंक गरजेचे. बावतिस्मा वरवीं आमकां जेजू पाठयतात ताचें उतर भरगटूंक आनी हें करतना जायतीं आमकां नश्टी मनशां मेळटलीं. ती वायट आदारतात तेन्ना आमी तांकां शिटकायता जाय काय? सारकी ती वाट आमी तांकां दाखयता काय? वो आमी तांकां सोडून दिता कित्याक तांकां शिटकायल्यार आमकां शेपोतां आयकुची पडटलीं आनी ती आमकां इकोन कोत्तलीं. आमकां आयज एक खेरीत उलोवप आमच्या पेल्याचो मोग करून. आमी आमचे सरभोंवतणी नदर मारल्यार आमकां जायतीं जाणां मेळटलीं जांकां आमची गरज आसा. पूण आमी आमच्याच संवसारांत इतली भूल जाल्ली आसता की आमकां आमचो हो गरजेक सांपडलेलो पेलो दिश्टी पडना. तर आमचे सरभोंवतणी नदर मारुया. कोण गरजेक सांपडला आनी ताका आमची गरज आसा जाल्यार सोदून काडुया, जावं ती आमची शेजारी, सोयरी वो फामिलीची वांगडी. आमच्या जिवितांत कितलींच मनशां आसतलीं जांची आमकां वाज आयल्या. तांचे वागणुकेक आनी उतरांक लागून आमी घडये दुखी जाता आनी कितलेय फावटी तांकां शिटकायल्यार तांची वागणूक तसलीच. जेजूतर असल्या निश्ठूर मनशाचें जिवीत बदल्लें जाल्यार ह्या आमच्या पेल्याकूय जेजूचे आधीन करुया. तोच तांचें जिवीत बदलतलो. आमच्या पेल्या कडेन आमचो संबंद थिरावया. तांचें सगळें मोग दाखोवया. असली वागणूक आपणावंक सोंपी न्हय, तर बापा लागीं आमकां असली मोगाची वागणूक आपणावंक कृपा आनी बळ मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतनाम देवा, सत्कृपेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचेल्याच पुताक आमच्या सोयऱ्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो, अंकवार मायेक जावन जल्मलो, वंश पिलाताक काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सत्कृपेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवेक आनी मेल्ल्यांची उंचणी करून येतलो. सतनाम पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे उद्दार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, संसाराचें जिवीत. आमेन. आमी संवसारांत देवाक जाय ते भाशेन वस्तू करूंक भोव आवड, त्यो आमी ताच्याच आदारान करूंक शकता. थोडीच मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वाव फुडें व्हरतना भोगसण्याचे आनी समजिकायाचे नमने जावन ताका बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडा काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळ्ळो. सवलत्यो फावो करून आनी तशेंच गरजेवंतांक सगळें मोगान वागून तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचामो तोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला.
ह्या नव्या लोकांक वेगीच उपाय मेळ्ळो. निगम घेतलोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टार जाल्यांक वेगीच पेटोवणी आनी मेलेल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यांक लागून बापा लागीं मागूया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमचे सरभोंवती जायतीं जाणां घडये वायट जिवीत जियेतात. ताका शिडकावपाचो अभाव भियेनासतना आनी लज नासतना करून आमकां बापाचो आदार मागूया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सोर पदवीदारा आनी काकूचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल घेवन हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती व्हड सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजें सोर्शें घेता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Page number 38, C24. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. आपल्या मनाक आनी गोंयमेन आमचे जिणेंतले पवित्र सभेच्या आदाराक सभेचो मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची जोड. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावन निर्मीत. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर उनाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या उसोक विनाशी सोयबाक तुवें तुजे अगणीत मुदवेचो आदार दिलो. पूण सोडवून आम्हा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची.
मनशान होगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं खूब मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तांतून अदीक पोजळटा महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळकार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरकार तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्तर सर्ग आनी संवसार वल्ल्यात प्रचार वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसून वेची आदी ताणें कुंडो घेतलो तुका दिवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त येयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नोव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले घेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें दोगर पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोक करें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाक ताचो गूट परगटुया Sumia Jesu, ami honogoto, ani higoshin lebieta. Title bauti, tu vai bavan yesor, ami tuje moron borgoto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेलें ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळझडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोन दुतां आनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बारबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगातात तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू कांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो किडाच आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मनशां तशीच आमचे पापांक भोगोस
वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस ज्ञान करता. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेतना तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पोरवी आनी मोहिमा तुजी सदांचें सदां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची पापण कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची पापण कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडल्यात ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें जेवणाचें म्हाका खावोल्या पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो फट सोडून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 56, D17. Gesù moja deva, aureda gyuchak duga, yo moja Gesù, soglec moje, goli saiba. प्रार्थना. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणाक तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें अमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वतल्या भेण्याचो आनी चड फळ काडून आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावून हो उपकार आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच नाचतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेक व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक देवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोडटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोबे बापाक वाखाणटा. सोबेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोड पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. Page number 212, T20.